काल आमकां एक कंप्लेन येयल्ली वास्को, तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला. FIR रजिस्टर करून आमी तेजेर इमिजिएटली आमी कंप्लेनीचेर एक्शन घेवन FIR जालें. आयज म्हाका 2-3 जाण मेळपा येयले. फर्स्ट आम आदमी पार्टी येयले, तेजे उपरांत वॉरन आलेमांव येयलो, तेजे उपरांत प्रतिमा येयले आनी एक ती 4 जाण येयली म्हाका मेळपाक. ती तेमची म्हणपा लागले ते कंप्लेन हें जाला, तो कोण गौतम खट्टर म्हणून वास्को एक इन्सिडेंट जाला, तेणें त्या कंप्लेनीक आसा की तेणें आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेजेर तो एगेन्स्ट उलयलो आनी ते तेंगे येना. ते प्रमाणे आमी तांकां एश्युरन्स दिला आमी ऑन प्रायोरिटी आमी कितें आसा तें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून आनी कायद्यान कितें बसता तें करतले म्हणून सांगता. FIR कालच फायल जालो आसा आनीक इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हर्टिंग ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी आमी कायदे आसा. So what would be the next step after FIR registration? Simple investigation, whatever I say, as per law. We will go as per the law. Since this issue has come up again and again regarding the linker incident, right? What has happened in that case? That issue has been raised with them. That is the linker case is in the court. That is going on. There is a sub judice in the court. But I cannot talk more about that case. It is already sub judice.